27 तारखेक गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचें इलेक्शन आशिल्लें. ते इलेक्शनाक सैबर मुल्ला कॉन्टेस्ट करतालो इलेक्शन. 27 तारखेक इलेक्शन चालू आसतना कोणे तरी म्हाका एक मेसेज दिली की तुमचे काय तरी म्हणपा लागले व्हायरल जाता मेसेज. तेजेर हांवें पळयलें जाल्यार कोणे तरी फोटो घातला तेजो आनी फोटो हेजो खंयच मेळूं ना. इलेक्शन हेजेर आमी फॉर्माचेर आमचे ग्रुपाचे फोटो घातलेले तो फोटो काडलो तेंच्यांनी आनी व्हायरल केलो. आनी तेजेर कितें घातलो जो बँड आहा पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ताका आमी फंडींग करता आनी तेजे आमी मेंबर आहा अशें कितें तरी घातलें. आनी एंटी स्लोगन आमी दिता म्हणून जाल्यार हे हेजेर हांव 2 दीस सुद्दां ओगी रावलो पळया म्हणलें कोण तरी मेळटा काय नाका म्हणून कोण मेळूं ना. आज हांवें पुलीस कंप्लेन केल्या. तो कातर कोणें आसूं म्हाका लागना जो मनीस म्हाका मेळटलो तेजेर हांव मागीर आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आनी तेजेर 1 कोटी हांव डिफॉमेशन केस घालतलो. आनी हो मनीस कोण तो म्हाका कळूंक जाय. हो मनीस समाजा भितर फूट घालता आनी म्हाका समाज कितें म्हणटा तें कोणें शिकोवंक गरज ना. हांव सदां म्हाजे फ्रेंड आनी म्हाज्या सोसायटी हांव कितें तें सगळें जाणा आनी हे मनीस कोण तें पयलीं म्हाका कळूंक जाय. आनी जो कोण राजकारणी जर आसत आनी हो पॉलिटिकल मनीस आसत आनी हो जो फूट घालता लोकांनी हेजेर शातूर रावपाक जाय.